लॉंग विकेंड आणि क्रिसमसाची सुट्टी ह्या निमतान खूब ट्युरिस्ट गोव्यान पाविल्ले आसा. कुट्टाले ब्रिजार काम चालू असल्या कारणान कांय रोड डायवर्ट केल्लो आसा. ह्या डायवर्जना खातीर ट्युरिस्टांक तशेंच लोकलांची गाडयांची ट्रॅफिकूय वाडिल्लो आहा. आतां हो ट्रॅफिक फक्त सामान्य माणसाकूच न्हू तर मिनिस्टराकय हाचो त्रास जावपाक स्टार्ट जाल्लो आसा. पावर मिनिस्टर निलेश काब्राल जो 7:30च्या प्रोग्राम पणजे येवपाक आशिल्लो तो कुट्टाले ट्रॅफिकेन 2.5 वरां शिरकाल्ल्यान 10 सुमार पाविल्लो. 2.5 वरां ट्रॅफिकाचे कितें इशू आसा पळय ते आमी एक्सपेक्ट करता. लॉंग विकेंड, क्रिसमस, न्यू इयर. सी इफ इट इज अ जॅम, ट्रॅफिक जॅम जाता. म्हाका 2 जाण रिपोर्टरान फोन केल्लो, हांव थंय आसतना ती मेसेज घातलेली. पूण म्हजें म्हणणें कितें, जॅम म्हणल्यार ट्रॅफिक नो मुवमेंट जायना. पूण जे ट्रॅफिकान हांव सांपडलो मुवमेंट 1 सेंटीमीटर 4 मिनटान जातालो. म्हणजे मुवमेंट जातालो. म्हणजे मागीर जेन्ना क्रॉसींग पळयलें तो दोनूय सायडी आशिल्ले. इट इज नॉट ट्रॅफिक ब्लॉक, इट इज बिकॉज मोर व्हेकल्स आर युजींग द सेम ब्रिज. दॅट इज वाय ऑन द ब्रिजूय कंटिन्युअस मुवमेंट चलतालो when I came. So what can we do? We have to wait and watch for the new bridge of 8 lane. We'll have to wait, and that is what I think Mr. Parrikar that he has seen the future of this state. Congress had put a plague 15 years back. Nobody thought of it. At least Mr. Parrikar has brought into reality these bridges. न्यू ब्रिज येईपर्यंत लोकांक हेजी पाशियेंस काडचोच पडटलो म्हणून प्रुडंटा खातीर तुकाराम माराटे.